भाग्यवंत आंकवार मरेचे सर्गावरणाची परब जराल प्रस्तावन आज सगळ्या भारत परजेक दोडतो संभ्रम मरेच्या सर्गावरणाचे दबाजीक फेस्त आणि भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळो भागी सुवाळो 1950 नोव्हेंबर 1 तारखेर पापा पियूस 12व्यान मरेच्या सर्गावरणा विशांत हें सत प्रगट केलें. निष्कळंक देवाची माय नित्य आंकवार मरयेक तिची संवसारी जिणी समतस तिका कुडी आत्म्या सयत सर्गींच्या वैभवाक उबान व्हेलें. हें देवान कळीत केल्लें आनी पवित्र सभेच्या समेस भुरग्यांनी विस्वासान पातूंक जाय आसलें भावार्थाचें सत म्हूण पासरता आनी परगटता. तर मरयेच्या सर्गावरणाक कितें पुरावे आसात? पापा साहेबाची परगटणी आमकां दाखोवन दिता. मरी आपल्या पुता सांगाता सरकार संपूर्ण तरान सासणाचें सूख भोगता आनी आमचें स्वातंत्र्य देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी वापरल्यार आमकांय सर्गी वैभव देखचें भाग फावो जातलें म्हणलें सत स्पश्ट करता. मरयेक पातकान आनी देवस्थानान आपाडूंक नजो आसलें कित्याक ती कुरपेन भरली स्त्री आनी देवा थंय पातक ना जाल्ल्यान वायट कितेंच देवाच्या आवयक बाधक करूंक सोकूंक ना. मात्र न्हय, मरी देवाची माता जावन आसा. तर ह्या भागी मरयेच्या सर्गावरणाच्या फेस्ता दिसा तिच्या पावलांनी आमी चलूंक कुरपा मागया आनी सांगाताच स्वातंत्र्य आचरण करच्या भारत मातेक सर बरेपण लाभो म्हूण ह्या संभ्रमान मागया. पयलें वाचपाक प्रस्तावन आयचें पयलें वाचप जुडिताच्या पुस्तकांतलें. बॅबिलोनाच्या रायाचो सेनाधिकारी होलोफनस इस्रायलाचेर धाड घालता. 30 आनी 4 दिसांनी इस्रायल तांकां शरण जावंक चिंता. पूण जुडीत एक विधव स्त्री तांकां बचाव करूंक फुडें सरता. तर जुडिताचें वर्तेपण परगटचें हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन आयचें दुसरें वाचप सांत पावलान गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. ह्या वाचपांत नीज स्वातंत्र्या विशयान स्पश्टता दिल्या. देवामोग आनी पेल्यामोग देवाच्या नियमशास्त्राचें सार. खरें स्वातंत्र्य देवाच्या कुशे अनुसार जावन आसूंक जाय म्हणलें तो आमकां शिकयता. तर हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन आयची सुवार्ता भाग्यवंत लुका प्रमाणे जावन आसा. ह्या सुवार्थेंत आमी मरयेच्या स्तुती गायना विशयान आयकतले. देवाचे कुशेक खालतीमान ती घालता आनी देवाच्या योजनाक आपली कबलात दिता. ह्या तिच्या खालत्या शुगुणा वरवीं ती महान जावंक पावता. तर मरी आपलें स्वातंत्र्य बऱ्यान वापान कशें देवाक दिनवासता म्हणलें परगटची सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, धर्मदुतांच्या जाग्यार आशा सर पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आधुनीक संवसाराच्या परिस्थितीक अनुसार जावन क्रिस्ताची सुवार्ता जिणेक साक्षी मुखांतर परगट करूंक तांकां फावो ती धैर्य आनी जाणवाय लाभय. मरे मायेचें वर्तेपण आनी मनशा स्वातंत्र्याचें म्हत्व जाणा जावन जिवीत सर्गी भरवशान जिवंक सर भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता. दुसरें राजकीय मुखाल्या पासून. मोगाळा बापा, भारत आमच्या देशाक आनी कर्नाटक आमच्या राज्याक आज स्वातंत्र्य दिसाचें आचरण करच्या संदर्भार राजकीय मुखेल्यांनी स्वातंत्र्या पासून आपले जीव बलिदान केल्ल्या सर फुडाऱ्यांचे त्याग समजून आपलें चाल समकण बदलून देशाच्या आनी राज्याच्या लोकांच्या प्रगते पासून निस्वार्थीपणी वावरूंक तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें विविध समस्याक वळख जाल्ल्या पासून. दयाळ बापा, पिडीक एकसुरपणाक आनी प्रकृती विकोपाक वळख जावन कश्टूंच्याक तुजी कनवळाय दाखय. तांकां तांचे कर्ज सोंसून व्हरूंक जाय असलो आदार दी. तांच्या जिणेच्या कश्टा आखंतान तूं तांचे सांगात आसा म्हणलें सत बरवशान पातयेवन जिवीत धैर्यान जिवंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. चवथें पावसा आवरा वरवीं कश्टतल्या पासून. विस्वासी बापा, पावसाच्या आवरा वरवीं कश्टूंच्या भारताच्या विविध राज्यां पासून तांच्या ह्या अभद्र स्थितीन तांकां तुजो भरवसो लाभय. ह्या आवरा वरवीं निराशीत जाल्ल्यान सरकारांत हांव आनी बऱ्या मनाच्या मनशांत हांव आदार दी. ह्या तांच्या असहाय्यक परिस्थितींत
तुजी कुशी समजूंक आनी जिबीत बरवशान जिवंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. पांचवे ह्या वेदी समोर जमल्या पासून कनवळ्या बापा ह्या देव मंदिरांत जमल्या सर्वां पासून मोरे मायेची देख आमच्या जिवितांत घेवन आमचें स्वातंत्र्य आमी बऱ्यान उपयोग करून फिरगस कुटुंबांत माया मोगान आनी शांती समाधानान जिवंक आनी एकामेकाच्या गरजांक पावंक आमकां शिकय. देवामोग आनी पेल्यामोग करणेन जिवंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता.